ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्माचेर जे आज सामान विकतात तेंचेर आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आनी आतां आमी हांगा ब्लिंकिटाचेर येयला. थंय आमकां थोडे पॅकेजीस मेळ्ळा विच इज नॉट कन्फर्मींग टू लिगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड रुल्स इन फूड्स. किती एक्शन किती जातलें एक्शन हेंचें? आतां आमी बेस्ड ऑन दीस इन्व्हेस्टिगेशन वी वील रायट देम अ लेटर एंड वी वील कॅरी आउट द फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन. आतां सकाळी आमी 55 पॅकेजीस सीज केला आनी आतां आमी 30 पॅकेजीस सीज केल्ले आसा. अकाउंट फर्स्ट किती जातलो तुमचो? फर्स्ट किती जातलो अकाउंट? वर्क कॉस्ट अरावंड 1 lakh आसतलो. आणि सकाळचो 2 lakhs. अरावंड 2 lakhs. तुका कितें दिवपाक सोदता? लोकांक आमी बेजिकली सांगपाक सोदता की तुमी ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्माचेर जे आयटम तुमी ऑर्डर करता फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तेजेर नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ मॅन्युफॅक्चरर पॅकर आनी समज भायले असले जाल्यार इम्पोर्टर आसपाक जाय. आनी सपोज ते इम्पोर्टर पॅकेज असले जाल्यार कंट्री ऑफ ओरिजीन ते खंयच्यान येयला ते. थर्ड इज नेट क्वॉन्टिटी. फोर्थ इज MRP इन्क्लुजीव ऑफ ऑल टॅक्सीस. आनी आतां लेटेस्ट आसा ते युनिट सेल प्रायस म्हणजे पर ग्राम नाल्यार पर लिटर तेजो कॉस्ट कितलो. आनी मेन इम्पॉर्टंट म्हणटा तो कस्टमर केअर एड्रेस. कस्टमर केअर एड्रेस म्हणल्यार नेम ऑफ द पर्सन ऑर नेम ऑफ द ऑफिस अलॉंग वीथ कंप्लीट एड्रेस आसपाक जाय. आतां थोडे पॅकेजीचेर कितें आसता कस्टमर केअर एड्रेस ईमेल मोबायल नंबर आसता. दॅट इज नॉट अलाउड. कस्टमर केअर एड्रेस फूल आसपाक जाय अलॉंग वीथ पिन नंबर एड्रेस गल्ली नाल्यार एरिया खंयची तो फूल एड्रेस आसपाक जाय. सपोज कोणाक कंज्युमर कंप्लेंट करपाक जाय फॉर दॅट रिजन फूल एड्रेस आसपाक जाय. इम्पोर्ट पॅकर बी सगळे गेले एकूच आसपाक जाय मॅन्युफॅक्चरर आनी कस्टमर केअर एड्रेस. Thank you.